बागीवून पावलून तेसलोनिकांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बाळंतीची वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावून आसलोलें निसणटोन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखान नान. भावा भयणीनो, तुमी सगलीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं, आमी रातीची आनी काळोखाची न्हय म्हणटोच येरा भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावया आनी खाण पियोन थोडें करुया. कित्याक आमी आपल्या क्रोधाक सांपडची न्हय, बगर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी सोडवून जोडची. अशें देवाचें निर्मण. आमी जिविया आसूं वो मरून वचूं, ताचे एकवटांत आमी जिवोवचे खातीर जेजू आमचे पासत मेलो. म्हणटोच जशें तुमी करून हे आयल्यांत तशेंच एकामेकाक बुजवण दियात आनी एकामेकाचो बावाट गोड दवरात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पूर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पूर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची घटसाण चाखूंक भोगूंक ताच्या मंदिराचे दोळे लावन रावंक. जबाब. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. हें हांव खात्रेन जाणो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्परा सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक 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 जोय जोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक 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 जोय जोय. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिलेंतल्या काफार्नाव नगरांत देंवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकवण दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसलोले पोरी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती बारी अजाप जातालीं. मेलो देंवचार बसलोलो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आरडून म्हणलें, नाजरेतकार जेजू, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा. आमचो बोस्म बी करूंक आयलाय तूं.
तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र केल्लो भोग तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगळे मोदेकोड ताका दोरनीर आपटून पूण ताका मातूय दुखयनासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें. अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवां गांवांनी आख्ख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्त. नियाळ मुखेल बोल. सगळे शांत आसा, कसलीच भिरांत ना. 1 Thessalonians 5:3. नियाळाक आदार. बापान आमकां पवित्र सोबे उदेशी जायती स्वता कोळीत केल्यान, पूण एक मात्र कोळीत करूंक ना, तें म्हणल्यार आमी कशीं मरतल्या. तेन्ना मरतल्या आनी खंय मरतल्या. आमी रावना त्या वेळार आमचेर मरण येवंक शकता. तर आमी मरणाक खंयच्या वेळार फुडो करूंक तयार रावया. शुभ वर्तमानान मेळे आत्मे जेजूक भियेतात आनी उचांबळ जातात. उगडास धरुया की सोद पदवेदार देव जांकां उलो मारता तांकां मेळटा. संवसारान देवाचेरूय अशेंच मनशांक दुस्मानकाय कुडनाटकाय झगडीं झुजां करूंक नाडटा. तशेंच कसलीच कोणाची भिरांत नासलोलें हुस्क्या मेकळें आनी मौजेचें जिवीत जिवंक आपल्या फुटकिऱ्या बासवण्यांनी बुलयता. तेन्ना आमी ताच्या फसवण्यांक बली पडटात. असल्या बानपासांतले आमकां फकत जेजू सुटोवंक शकता म्हूण आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. आयचें वाचप आमकां तो परत येतलो, पूण केन्ना आनी कसो येतलो तें कोणूच नकळो म्हणटा. तेन्ना आमी उजवाडाची मनशां कशीं बऱ्या कुरण्या उदेशी मोगाचें आनी एकवटाचें जिवीत जिवन ताचे येण्याक जागृतायेन तयार रावया. तर आयज आमचो थारो जावन दी. संवसारांतल्या अदृश्टा वो अडचण्यांची भिरांतीन न्हय, पूण देवा भिरांतीन आमचें जिवीत जिवंक वावरुया.